सगळे गोंयकारांक येवकार. आयज लायव्ह येवपाचे एक कारण म्हटल्यार आमचे गोंयचे जमनी जे कन्वर्ट जातात, गोंयचे जागे जे काबार जातात, भायल्यान रियल इस्टेट कंपनीज गोंयांत येतात आणि ते गोंय काबार करतात, ते गोंय सोंपयतात. आता तुम्ही ऐकला आसतले टीसीपी डिपार्टमेंट जो आसा, हो डिपार्टमेंट गोंयचे जमनी काबार करपाक सध्या पेटलेलो आसा. विश्वजीत राणे आनी हो बीजेपीचो सरकार हे दोगूय जण मेळोन गोंय काबार करीत आसा. सध्या गोंयच्या जमनींचेर भायल्या लोकांची नजर पडटा आणि हो टीसीपी डिपार्टमेंट आणि हो बीजेपीचो डबल इंजिन सरकार गोंयचे जमनी भायल्या लोकांक कशे कन्वर्ट करपाक लागून मदत करता आणि गोंयची कशी पाड घालता हे आयज दाखोवपाक लागून आयचो हो लायव्ह व्हिडिओ आसा. तुम्ही फाटली पयला आसतले पेडण्या झोनिंग प्लॅन म्हणून एक इश्यू जाल्लो. ते झोनिंग प्लॅनाक लागून पेडण्या बोवाळ चल्लोलो, बोवाळ जालो, मिटिंग्स जाले, थोडे न्यू कमिटीज फॉर्म जाले, संस्था फॉर्म जाले आणि ह्या हेचेर सगळ्यांनी अपोज म्हणून केलो आणि ते जाले उपरांत तो झोनिंग प्लॅन आहा तो विश्वजीत राणेन स्क्रॅप केलो. आम्ही तेन्नाच सांगलेले की हे जे झोनिंग प्लॅन स्क्रॅपिंगेचे जे नाटक आसा आणि मांद्रेचो एमएलए जीत आरोलकर हो जो ड्रामा करतालो, हो ड्रामा आम्ही त्यांना एक्सपोज केल्लो. आम्ही दाखयल्ले की गोंयांत जे बाकीचे जे मांद्रे मतदारसंघात बाकीचे जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येतात तेंचेर तो कित्याक उगी आसा, व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शनां येतात तेंचेर तो कित्याक उगी आसा. आणि तेन्ना आम्ही सांगलेले की हो जीत आरोलकर जो आसा हो आपल्या बोल्सान कितें तरी पडोंक ना, आपणाक शेअर मेळोंक ना म्हणून हो बोवाळ घालता म्हणून. आणि आयज जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार हे खरें आसता, खरें जाला आणि तेच आयज तुमच्या फुड्यान दाखोवपाक आमी हांगा येयल्लेले आसा. फाटल्या 2-3 दीस पयलीं एक ऑफिशियल गॅजेट येयलो. ते गॅजेटान गोंयचे जे जमनी आसा ते रिजनल प्लॅनान एरर जाला म्हणून दाखोवन टीसीपीच्या 72 सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 हेच्या अंडर ते करेक्शन जाले, कन्वर्ट जाले. आता हितून हे ऑफिशियल गॅजेट आसा, हे ऑफिशियल गॅजेट आता रिसंटली येयला. हे 12 मार्चाक हांगा हे गॅजेट येयल्ले आसा. आयज 14 तारीख म्हणजे 2 दीस पयलीं. आता ह्या गॅजेटाचेर जर आमी पळयत जाल्यार हांगा थोडे जागे आसा, जे जागे कन्वर्ट जाला, हितून डिफरंट विलेजीस आसा. हांगा जर पळयत नेम ऑफ द विलेजीस, हांगा कावेलोसी जी आसा सालसेटान तिची 2750 स्क्वेअर मीटर कन्वर्ट जाल्या. मागीर परते कावेलोसी आसा सालसेट साउथ गोवा बी 30,000 स्क्वेअर मीटर जाला कन्वर्ट टू सेटलमेंट झोन. पेडण्या तालुक्यान आणि मांद्रे मतदारसंघात चोपडे हांगा 60,000 आसा, चोपडे हांगा 43,000 आसा. आता जर आमी पळयत हे जे जमीन कन्वर्जन जे तेंच्यांनी केल्लेले आसा, आता आमी पेडण्या घेवया. पेडण्याच्या मतदारसंघान आमी जर पळयत जाल्यार हांगा हे पेडण्या तालुका जर आमी घेत आणि विलेज चोपडे. आता चोपडे विलेज कोणाक लागता? मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी. त्याचो एमएलए कोण? जीत आरोलकर.
हो जी दारोलकर मांद्र्याचे जमनी कन्वर्ट जावपाक जायना आणि पेडण्या तालुक्याचे जमनी कन्वर्ट जावपाक जायना आणि पेडण्या तालुका साल्वार जावपाक जाय फुडल्या पिळगेक लागून म्हणून तो झोनिंग प्लॅनाक अपोज करतालो. त्यांची झगडी जाल्या उपरांत सगळे जाल्या उपरांत विश्वजीत राणेन काढून फायल मारली, दाखयले की हो आपली 1 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट करपाक त्याच्या घरा येयल्लो, ऑफिसान येयल्लो आणि त्याचे फार्म हाऊस आसा ते इलिगल हा म्हणून अशे फायली उडोवपाक लागले. ते जावन मागीर तेंचे सेटलमेंट जाले. सेटलमेंट जाल्या उपरांत विश्वजीत राणेन सांगले की तो आपलो फ्रेंड, आमचे काय डिफरन्सीस ना. जी दारोलकरांनी सांगले की विश्वजीत राणे आपलो फ्रेंड, आमचे काय डिफरन्सीस ना. आता ही झगडी कित्याक जाल्ली आमी तेन्ना सांगलेले की ही जी झगडी आसा ही शहराक लागून चल्ल्या. ही झगडी आसा आपल्या वाट्याक लागून आणि कित्याक लागून न्हू, गोंयाक लागून न्हू. आता 12 तारखेर चोपडे पेडण्या हितून हांगा एक 60,000 स्क्वेअर मीटर कन्वर्ट जाला आणि एकीकडे 43,000 कन्वर्ट जाल्लो आसा. 17-1 हो सर्वे नंबर आसा. आता 17-1 पार्ट आणि पार्ट दोन पार्टान तेंच्यानी कन्वर्जन केला. 60,000 आणि 43,000चे कन्वर्जन मांद्रे मतदारसंघात चोपड्या गावात तेनी केल्लेले आसा. आता हे कन्वर्जन जाले पण अजून पर्यंत जीत आरोलकरांचे काही स्टेटमेंट ना. जीत आरोलकरान हे अपोज करूंक ना. ह्याच सरकारान जीत आरोलकर आसा आणि विश्वजीत राणे त्याचो आता घट फ्रेंड जाल्लो आसा. आता घट फ्रेंड जाला जाल्यार तो तेका अजून मेरेन तेका कित्याक विचारना आणि हे कन्वर्जन कित्याक करपाक दिना. आणि झोनिंग प्लॅन जेन्ना जाल्लो तेन्ना लँड कन्वर्जनाक जेन्ना पेडण्याचे दोंगर आसा ते सेटलमेंट केल्ले तेन्ना तो बोवाळ कित्याक मारता. तेन्ना जर तू बोवाळ मारला, तेन्ना जर तुवें अपोज केला जाल्यार आतांय जे दोंगर कन्वर्ट जाता तेकाय तुवें अपोज करपाक जाय पूण ते अपोज जायना. आनी तुमकां एक दाखयता आनी आता हेचेच सकयलो पार्ट. आता हे सगळे जमनी जे कन्वर्ट जाता पळय, आता हांगा आजगांवूय आसा, बार्देसांतले गोवा वेल्ला आसा, सुपुरा कोरगांव आसा. आता कोरगांव खंयच्या हितून पडटा हे जर आमी पळयत, कोरगांव जर पळयत जाल्यार कोरगांवूय पेडण्या मतदारसंघान आनी पेडण्या तालुकान पडटा. हो जालो कोरगांव. सर्वे नंबर 604/1. आता ह्या कोरगांव पेडण्या तालुका नॉर्थ गोवान 9,000 स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट केली. मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेकोनूच कोरगांव आसा आणि कोरगांव ऑलरेडी डोंगर विकलेले आसा, डोंगरांचेर प्लॉटिंग जाल्लेले आसा, डोंगरांचेर इलिगल रोड केल्लेले आसा आणि कोरगांवचे जे लोक आसा, कोरगांवचे जे गोंयकार आसा, कोरगांव रावता ते कोरगांवकारांक आयज उदक ना. ते गोंयकारांक आयज उदकाक लागून अक्षरशः तळमळचे पडटा, त्रास काडचे पडटा. आणि ह्या वाटेन हो बीजेपीचो सरकार जो बायलांक आयज त्रास दिता उदकाक लागून, तेंकां बाबडे दीस रातभर तेंकां जागे रावचे पडटा, दीसभर तेंकां नळाची वाट पळोवची पडटा, टँकराची वाट पळोवची पडटा, नाल्यार किलोमिटर चलोन तेंकां झरीर वयचे पडटा, बांयचेर वयचे पडटा. आयज त्याच बायलांक घेवन मिटिंगेक येतात आणि त्याच बायलांक परते उदकाक लागून त्रास करपाक, फोंडान घालपाक हे अशे जागे कन्वर्ट करता आणि थंयसर ते तेंकां हेल्प करता व्हडले व्हडले बिल्डिंगे हाडपाक. आता सेम परतो मांद्रे जर येयत आमी जाल्यार मांद्रे ह्या गांवांनूय हांगा ऑलरेडी 61,861 स्क्वेअर मीटर जागो कन्वर्ट जाला सेटलमेंट जावन. हो जी दारोलकर आता पेडण्या तालुका वाचोवपाक येतालो. आता 4 प्रॉपर्टी तुमकां दाखयले. 60,000ची दाखयली, 43,000ची दाखयली, हांगा 9,000ची दाखयली आणि हांगा 61,000ची. आता जर सकयल आमी वचत परते कोरगांव आसा. आता कोरगांव परतो 7,197 एरिया आसा ही कन्वर्ट जाता. हे जर दोनूय सगळे जर आमी टोटल करीत, आता हे 5 प्रॉपर्टी कोरगांवचे आसा, हे जर आमी सगळे पळयत जाल्यार कितलेशेच लाख जाता. आता 17/1 ही प्रॉपर्टी कोणाची? तुम्ही ऐकलं आसतले असेंब्लीत विश्वजीत राणे नाजाल्यार सीएम प्रमोद सावंत सांगता की हे आमी कायदे हाडल्यात गोंयकारांक, कित्याक कितलेशाच गोंयकारांची घरां इलिगल आसा आणि तेका लागून तेंकां ते लीगल करपाक लागून, ना ती शेतान आसा ना डोंगराचेर आसा, ऑर्चर्ड प्लॉटान आहा, तेंचे सेटलमेंट करपाक लागून गोंयकारांक लागून आमी हो कायदो हाडला. जेन्ना हे सांगता गोंयकार, म्हाका दिसना खंयच्याच गोंयकाराचे घर हे 60,000 स्क्वेअर मिटराचेर ना 9,000 स्क्वेअर मिटर ना 43,000 स्क्वेअर मिटर गोंयकाराचे घर आसा म्हणून.
हे सगळे कायदे यांच्यानी गोंय काबार करपाक हाडले. गोंयचे डोंगर विकलेले आसा, ती सेटिंगां जाल्लेली आसा, डिलिंगां जाल्लेली आसा आणि आता फक्त ती कन्वर्ट करून ते आणि आपली बँगा भरपाची आणि वाटे करपाचे. आता ह्या वाट्यान कोण कोण आसा पळय ते बोळ मारतात आणि तितल्या टायमाचेर ते पयशे घेतात, फाटी सरतात. सेम प्रकरण जी दारोडकरान केलेले आसा. कित्याक आता इतले जाले. आता जी दारोडकराक सांगपाक सोदता की 17/1 ही जी कंपनी आसा, ही कंपनी जेतून 60,000 आणि 43,000 जे कन्वर्ट जावपाचे आसा, ही कंपनी हांगा ब्रह्म एनवायरो कन्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड या त्याच्या नावाचेर ही 17/1 हो 114 आसा. आता ही कंपनी बेंगलोरची, ही कंपनी कन्स्ट्रक्शन कंपनी, ही कंपनी 60,000 आणि 40,000 म्हणजे 1 लाख स्क्वेअर मीटर म्हणजे ऑलमोस्ट 50% 1 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन आपली कन्वर्ट करता. आता ती गोंयकारांक घरा बांधपाक काय व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक, लक्झरी बिला हाडपाक, करोडांची फ्लॅटां हाडपाक कित्याक लागून जी दारोडकरान आन्सर करपाक जाय. ही ब्रह्म एनवायरो कन्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड जी कंपनी आसा, जेनी 17/1 कन्वर्जन केला, लँड सेटलमेंटान केला, एनडीजेड आसा ते, जाल्यार ती कोणाक लागून केला आणि जी दारोडकर आता ओगी कित्याक आसा. आता जी दारोडकरांचे तोंड कितले पर्संटान सेट जाल्ले आसा, कितले पर्संटान विश्वजितान आणि या बीजेपी सरकारान जी दारोडकरांचे तोंड सेट केला पळय, हे लोकांक मांद्रेच्या कळपाक जाय. आमी गेल्या इलेक्शनाच्या पयलीं सांगलेले कोणाक निवडून हाडा पण लँड डिलराक निवडून हाडू नाका. आणि आयज लँड डिलराक आणि लँड रियल इस्टेटान एक्टिव्ह असलेले जो धंदोच रियल इस्टेट आसा अशा मनशाक निवडून हाडल्या कारणान आयज मांद्रेचे आणि पेडण्या मतदारसंघाचे जे जागे आसा ते टोटल काबार जाले आसा. पेडण्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हो जर कितें हातीन पडटा ते घेतलो ओगी रावतलो, तेजो डिमांड व्हडलो काय ना. तेका कितें पडटा ते व्हडलें म्हणटा, तो प्रसाद कसो घेता ओगी रावता. सो तोय ह्या हेतून कितें जाता कितें चलता तितून तो विश्वजिता कडेन वचून केल्लेले आसा, विश्वजीत कितें दिता ते घेवप, ओगी रावप. आता हो जो 17/1 जो आसा हो मांद्रेचो, हो आता चोपड्या गांवचो हो रिजनल प्लॅन आसा, RB20. हे आमी जर पळयत जाल्यार चोपड्या हांगा तुमी जर पळयत, हांगा तुमकां दाखयता हो शिवोलच्या पुला वयल्यान तुमी हांगा येयले, हांगा मागीर तुमी मोरजेच्या सायडीन तुमी येतात. मोरजे सायडीन येयल्या उपरांत जो वयलो जागो आसा, हो जो जागो हांगा मार्क केल्लो आसा, हो फूल जागो, हे सगळे एनडीजेड, हे नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप. हांगा तूं कांयच करपाक एक्चुअली शकना. आता हो नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप तेन्ना रिजनल प्लॅनान कित्याक घातलेलो, कित्याक हो डोंगर, ह्या डोंगराचेर स्टीप स्लोप आसा, हेचेर कन्स्ट्रक्शन करपाचें ना, हांगा डिस्ट्रक्शन करपाचें ना, तेका लागून रिजनल प्लॅनान हो एनडीजेड आसलो. जाल्यार हो एनडीजेड आता करेक्शन केला विश्वजीत राणेन. जी दारोडकराक टेबलाचेर बसोवन आता हे करेक्शन केला. करेक्शन म्हणजे कितें, एरर म्हणजे ते कितें म्हणटा की हांगा हो दाखयला तो रॉंग, हांगा डोंगर ना, हे सेटलमेंट आसा, ही एरिया डोंगराची न्हू, हांगा आमी बिल्डिंगे बांदपाक शकता, हे सेटलमेंट आसा, ही फ्लॅट लँड आसा कशें आता ते म्हणटात. म्हणजे चुकलेले म्हणून तेंचे प्लॅन करताना चुकलेले म्हणून तेकाच लागून हो कायदो हाडला. हो कायदो ते सांगतात गोंयकारांक लागून म्हणून, पूण हो सगळो कायदो आसा हो व्हडल्या व्हडल्या प्लॉटांक लागून. हांगा खंयसरूच तुमी पळोवंक ना की 500 स्क्वेअर मीटर 600 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट कन्वर्ट जाला. जितली आता तुम्ही नावां वगळ पळयली तेतून सगळे 5,000, 10,000, 4,000, 5,000, 20,000, 25,000, 60,000, 70,000 असेच स्क्वेअर मीटर कन्वर्ट जाला. आता हे चोपड्या ही हालत सध्या ही जावपाची आसा. आता जर आमी पळयत चोपड्या जर आमी वचत, तुमकां जर तो रियल सेन्स ते आमी खंय पावला ना जाल्यार कितें जाला हे लोकांक जर कळपाक जर सांगले जाल्यार हो ब्रिज आसा, हो हेचो ब्रिज, चोपड्याचो ब्रिज, हांगा शिवोलचो ब्रिज. ह्या ब्रिजा वयल्यान तुमी हांगा येयले, ह्या जंक्शना वयल्यान तुमी ही गाडी मोरजे वता. दिस इज टुवर्ड्स मोरजी. ओके, मोरजे तुमी वता. हे ह्या वाटेंतल्यान आगरवाडेच्यान हांगा मागीर हे मांद्रे वयता.
17/1 जो तुमका दाखयलो पय आमी तो 17/1 आसा पय तो खंय तरी ह्या एरियेक येता. दिस इज दॅट एरिया. आता तुम्ही पळोवपाक शकता हो जो वयलो प्रोजेक्ट आसा हो आमी लास्ट टाइम दाखयलो रेड्डीचो प्रोजेक्ट. हो मोरजे गांवांत पडटा आणि ऑलरेडी तेनी हो जो डोंगर आसा पळय तो काबार केल्लो आसा. हो डोंगर काबार जाल्यार सगळ्यांक खबर आसा, जी दारोलकराकूय खबर आहा, पंचायतीकूय खबर आहा, एमएलएकूय खबर आहा, टीसीपी मिनिस्टराकूय खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा. आणि तेका लागून कोणूच काय उलयना. कित्याक कितें जाला त्या रेड्डीन गांव विकतो घेतला, गांवकारांक विकतो घेतला, कितें केला हे तेका खबर आसा, कोणाक रेड्डीक खबर आहा. जाल्यार हे तेंच्यांनी हांगा अशी पाड घेवपाक घातलेली. आता मोस्ट इम्पॉर्टंट, आता हो डोंगर आमी तेन्ना सांगलेले की हो जी दारोलकर आख्खो हे डोंगर हा पळय वयली लायन ही काबार करपाक सोदता, हांगाल्यान ती वयर मेरेन फुडें मेरेन. जाल्यार आता तेंच्यांनी ही प्रॉपर्टी ओपन केलेली आसा. ही डोंगराची प्रॉपर्टी तेंच्यांनी ओपन केलेली आसा. जर तुम्ही आता पळयत, तुम्ही जर पळयत जाल्यार ही प्रॉपर्टी फुल ओपन केली. हो डोंगर हांगा लोकांक विचारता आमी 3D करून पळोवया. ते 3D केल्या उपरांत तुमकां कळटले की हांगा जो रोड आसा पळय ह्या रोडाच्या सायडीच्यान वयर जो आसा पळय हो सगळो डोंगर आसा, आख्खो डोंगर हो. आणि ह्या डोंगराचेर आता हे सगळे ह्या एनडीजेड स्लोपाचेर, हे एनडीजेड स्लोपाचेर ते आपले कन्स्ट्रक्शन करपाक सोदता. अजित दारोलकर आपणाक मांद्र्याचो सेव्हियर म्हणटा, पेडणे तालुक्याचो सेव्हियर म्हणटा, आपणाक दोनूय तालुका दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता म्हणटा, पूर्ण फुल पेडणे तालुका लागता, दोनूय मतदारसंघ लागता म्हणटा. जाल्यार अजित दारोलकर आयज ही प्रॉपर्टी सेटलमेंट जाता, हो डोंगर सेटलमेंट जाता, जाल्यार हो जी दारोलकर वोगी कित्याक? हो जी दारोलकर हो रेड्डीचो येदो व्हडलो हांगा प्रोजेक्ट येता, जाल्यार हो जी दारोलकर ह्या प्रोजेक्टाचेर अजून मेरेन कित्याक काय उलयना? लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. स्पेशली लोकांक मागता हांव आनी लोकांक सांगता की तुमचो जो आता प्रोजेक्ट येता पळय तो प्रोजेक्ट खंय तरी ह्या वाटेन असो येता. हो प्रोजेक्ट खंय तरी असो ह्या डोंगराचेर हांगा येता. हांगा सगळ्याक तुमची घरां आसा, ही सगळ्याक तुमची घरां आसा. जेन्ना हे डोंगर कट जातले, जेन्ना ह्या डोंगराचे डिस्ट्रक्शन जातले, तेन्ना सगळें उदक व्हांवून लँडस्लायड जावन तुमच्या घरांनी पावतले, तुमची घरां व्हांवून वयतली. तेन्ना हो जी दारोलकर तुमकां घरां दिवपाक येतलो, तेन्ना हो जी दारोलकर तुमकां दुसरे कडेन जागो दितलो, तेन्ना हो बीजेपीचो सरकार जो आयज बायलां मरोन मरोन थंय मिटिंगे करता, भाशणां ठोकता, महिला दिनाच्या नांवान व्हडले गजाली सांगता, ज्या बायलांचे फॅमिली उद्ध्वस्त जातले, ज्या बायलांची घरां उद्ध्वस्त जातली, त्या बायलांक तुम्ही कितें प्रोटेक्शन दितले? ही बायलां शिकलीशी उदक ना म्हणून हांगा सगळे कडेन माय आसतले. हे कित्याक हो सकयलो भाग आमचे, ह्या सकयल्या भागाचेर आयज सगळे माय आसतलो. हो जो आमचो जागो आसा, हेरिटेड आसा, आमचे गोंयकार रावता. जेन्ना डोंगर कट जातलो तेन्ना उदकाचे पावसाचे उदक आसा ते ह्या डोंगरान जिरचे ना, भितर वयचे ना, सगळे भायर सुटतले. तेन्ना हे लोकांची हालत कितें आसतली? ऑलरेडी मोरजे लोकांक उदक ना, ऑलरेडी मांद्र्या लोकांक उदक ना, ऑलरेडी तुयां लोकांक उदक ना, ऑलरेडी कोरगांव लोकांक उदक ना. म्हणजे पेडण्या तालुक्यात तुम्ही खंयच्याय गांवांत वच थंय उदक ना. आता हे प्रवीण आल्लेकर आणि जी दारोलकर दोघूय हे बीजेपीचे जे आमदार आसा, तेका बीजेपीचोच म्हणटा की बीजेपीनूच ऑलमोस्ट आहा तो जी दारोलकर. जाल्यार हे दोघूय जाण लोकांक सांगता की आमी आता उदकाचे प्लांट हाडपाचे आहा, तुवें 30 MLD आणि चांदेला 15 MLDचे ऑगमेंटेशन जावपाचे आहा. लोकांक आमी सांगपाक परते सांगता, जर तुमकां हे कळना जाल्यार ती तुमची पिशेपणां आसतली, तुमची मिस्टेक आसतली. लास्ट टाइमूय आमी तुमकां सांगलेले रियल इस्टेट एजंटाक निवडून हाडू नाका, तेकाच तुम्ही हाडल्यात. आयज तेचे प्रायस हांगा तुम्ही हांगा हे कितें आहा इश्यू हे पळय प्रॉब्लेम आहा ते तुम्ही फेस करतात. आता तुमकां परते सांगता, हे दोनूय जे उदकाचे प्लांट येता हे तुमकां प्लांट येनात. हे सगळ्या डोंगरांचेर हे जे रेड्डी फेड्डी आसा पळय, ह्या रेड्डी बिड्डी यांच्या प्रोजेक्टांक उदक जाय. हे अजून बांदून जावना. हांगा जेन्ना बिल्डिंगे उबे जातले, हांगा जेन्ना हे बिल्डिंगे उबे जातले तेन्ना तुमकां हांगा ते तुमच्या वाट्याचे उदक जे आसा पळय हे उदक सगळ्यांक हांगा वयतले. तुमच्या वाट्याचे सगळें उदक हांगा जेन्ना बिल्डिंगे येतले पळय ह्या बिल्डिंगेचेर हे उदक वयतले.
सो तुमकां हे दोनूय प्लांट जायना, डेल्टिना, थीम पार्काक, एरो सिटीक आनी व्हडले व्हडले प्रोजेक्टाक ते उदक वयतले. सो लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय आनी स्पेशली जीत आरोलकरान आन्सर करपाक जाय. जीत आरोलकरान आन्सर करपाक जाय की हे जे प्रोजेक्ट येता, हे जे लँड कन्वर्जन जाला तेजेर तुजो कितें स्टँड आसा, हे लँड कन्वर्जन तुवें कशें जावपाक दिले, हे टोटल 1,81,000 स्क्वेअर मिटराचे जे लँड कन्वर्जन आसा, हे लँड कन्वर्जन तू कसो टॉलरेट करता. आता हे आमी एकूच दाखयला, हे फक्त आताचे 12 तारखेचे गॅजेट आसा, त्याच्या पयलींची गॅजेट आसतली, त्याच्या फुडें येतली, आमी जर पळयत त्याच्या फुडें येतली. आता तुम्ही पळयत हे दोगूय जाण, ही जी जोडी आसा हो आनी हो, जीत आरोलकर आनी त्याचो मोग कोण, न्यू मोग विश्वजीत राणे. हे दोगूय जाणांनी आता हे चोपडे आमी सगळे कट करून तुमकां दाखयला. 1 2 3 4 5 जाग्यांचेर त्यांनी लँड कन्वर्जन केलेली आसा. ह्या लँड कन्वर्जनान तेंच्यांनी 1,81,611 स्क्वेअर मीटर्स of land converted to settlement, okay, in Pernem taluka in one day. कितले 1,81,611, जो ऑलमोस्ट 2 लाख स्क्वेअर मीटराचे डोंगर यांच्यानी सेटलमेंट केला. तितून खंयचो गांव आसा, चोपडे आसा, परतो चोपड्याची 60,000 स्क्वेअर मीटर, चोपड्याची 43,000 स्क्वेअर मीटर, मागीर मांद्र्याची 61,000 स्क्वेअर मीटर, मांद्रे 61,000 स्क्वेअर मीटर, मागीर कोरगांवची आसा 7,197, मागीर परती कोरगांव आसा 9,000. आता हे जितले लँड कन्वर्ट यांच्यानी केला, हेच्या फाटल्यान हिशोब जर करपाक गेले 1,81,000 स्क्वेअर मीटर इंटू सध्या मार्केटान खंय चड रेट चल्ल्या लँड कन्वर्जनाची होलसेल हेच्या व्हडल्या प्रॉपर्टीची 3,000 रुपया. सो 1,81,000 स्क्वेअर मीटर इंटू 3,000 तुम्ही जर करीत जाल्यार कितले कोटी जाता, कितले करोड जाता, हे कॅल्क्युलेशन तुम्ही करा, तुमका कळटले. आयज जेंका तुम्ही तुमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून निवडून हाडला, आयज जेंका तुम्ही तुमचे एमएलए म्हणून निवडून हाडला, जेंका मिनिस्टर केला, जेंका चीफ मिनिस्टर केला, जेंचो सरकार हाडला, जेंच्या फाटल्यान तुम्ही नाचल्यात तेंका निवडून हाडपाक, आयज तुमच्या घरात परिस्थिती कितें आसा आनी हांगा 1,81,000 स्क्वेअर मीटर इंटू 3,000 जर करीत जाल्यार तेंचे रेट कितले जाले, तेचो हिशोब कितलो जालो. हे सगळे इतले डेंजर आसा आमच्या गोंयाक लागून. आमचे गोंय काबार जायत आसा. नॉर्थ गोवाचो एमपी हेचेर काय उलयना, साउथ गोवाचो एमपी हेचेर काय उलयना. दोगूय जाण न्हिदोन आसा. 25 वर्सां जाली फक्त ते गटारां करता, फुटपाथां करता आनी देवळाक लायटी घालता, ना जाल्यार स्पीकर दिता. जाल्यार आयज आमचे गोंयचे विशय आसा ते पार्लिमेंटान मांडपाची गरज आसा आनी कोण मांडटा. रेव्होल्युशनरी गोवन सोडून कोणाकडे कापासतात आसा गोंयचे विशय पार्लिमेंटान मांडटा. हांव सगळे मांद्र्याच्या लोकांकडे, पेडण्याच्या लोकांकडे मागता की दोगूय जे तुमचे एमएलए आसा हे बीजेपीचे सामके एकदम चमचे जाल्लेले आसा. हे मांद्र्याचे आनी पेडण्याचे जमनी कन्वर्ट करपाक विश्वजिता वांगडा हांगा तेंच्यांनी हो मोग केल्लो आसा. हो मोग हांगा तेंच्यांनी कोणी विश्वजितान आनी आमच्या जीत आरोलकरान ह्या दोगांयनी हो मोग केल्लो आसा. हेंचो मोग कसो भायर काडपाचो लोकांनी विचार करपाक जाय. ह्या फावटी जेन्ना तुम्ही वोटिंग करतले लोकसभेक, विचार करून वोटिंग मारा. तुमची घरां तुमकां जाय की नाका, तुमचे डोंगर तुमकां जाय की नाका, तुमचे अस्तित्व तुमकां जाय की नाका, की दिल्लीकारांच्या अंडर तुमकां रावपाक जाय, तुमचो गांव दिल्लीकारांक दिवपाक जाय. जसो मोर्जे रेड्डीन गेला, जसो काशारवडणे ते कुमारान घेतला, तशेंच तुमचे गांवूय परते आनी ह्या कंपनीच्या अंडर तुमकां दिवपाक जाय की नाका, हेचो विचार तुम्ही करपाक जाय आनी चिंतून वोट करपाक जाय. देव बरें.